गोंय आमचे कलाकार. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to press the bell button to get notified whenever we post a new video. जायती वर्सां तुम्ही सांगातान रावले, बरें तुम्ही एक्टिंग केलें आनीक तुवें तेका रोल बरयले आनी हर टायम तुवें तेका रोल बरयलो तो बरोच फामाद जायत गेलो आनीक रगत तें तुजें आनीक बरें दिसतालें तेन्ना जोडवें. हांव उलयतां जाजू बाबाची खबर तुजें आनीक देरेफेन तुमी ना जाले ते कारण कांयच ना, फॅमिली प्रॉब्लेम्स कांय ना. तेन्ना आमचो मिकी बाब पाशेको निवडून येयल्लो आनी आमचो जो भाव जाजू ताचो पी आसलो. तेका तें उक्तेपणी तियात्रांक बाय येवंक मेळनासलें. तेन्ना तो 2-3 सिजन तसोच ताणें म्हाका सांगलें येवंक जावचें ना. ताचे बदलेक हांवें दुसऱ्याक घेतलें. मागीर जाय त्या तेंपान सुटावो जालो, तेंगे तें पॉलिटिशियन गेलो. पूण तेन्ना तो म्हाका सांगता तेन्ना म्हज्यान कोण आसा ताका काडूंक जायना. मिकी बाब कडेन पोत्तून येयलो तो पोत्तून वयतलो. मागीर आनीक प्रॉब्लेम कोण जावं, भाव जावं कोण जावं, पूण तशें करून कसलीच दुस्मान काय ना. त्या वेळार ते सिजनाक तो पावनासलो, वेरी बिजी. आनी ही रिक्वेस्टेड मी आपणाक मातशें रिलीज कर, बिकॉज तें पी.ए. जालो म्हणटूच तूं जाणा जबाबदारी आसता आनी तें करता. बसून ते भाशेन जालें. प्रसून बाब जायती वर्सां जाली तुमी ना केन्नाय, पूण आमकां पोत्तून हो फामाद भाव तुजो तुवें फामाद रोल बरयलेले तेका जावंक शकता. हो फाटीं शो आसलो तेंपा प्रमाणे करपाचो आसलो शो. हांवें ताका सांगलें सोद्दां हांवें तोच शेण करता तियात्रां. मागीर तो एका आगोस्तीक जॉयन जालो, पोत्तून हाडपा बरें दिसना जालें, थिंगाय गेलो. मागीर आतां पयर फाटीं तेंपा प्रमाणे तेका रोल विलियन रोल केलो. तो म्हणपाक लागलो आपूण हिंग वयता खूंय चेड्या बोली वयता, चेड्या बोली वचूंक जाय. आनी कितें जालें प्रॉब्लेम जालें तें सारकें हांवूय तेगे प्रॉब्लेम आतां जालें म्हणटून हांवें मारियो बूक केलो. आमचो मारियो बूक केलो. मिनी मारियो मिनीस एनी गेलो एनी आलो ते मारियो मिनीस तेका बूक केलो. आनी बूक केले उपरांत ताचें वचपाचें बंद जालें. बेजार जालो, सारको बेजार जालो. म्हळ्यार तो एक ऑपॉर्च्युनिटी येयलोली ती गेली पोतून. हांव काडजंतान हुशार बाब रोस्फोनान म्हज्या प्रश्नाक जवाब दिलो. आनी जायते फावट आमी चिंततात
कितें आसता म्हणून पण जें उलयलेलें उरता आनी आयज रोस्मन बाबान सांगलां आपणान पोत्तून हाडटलो आनी हाडचे फामाद पार्थीस जायते भशेचे रोल रोस्मरान ताका बरयल्यात आनी जायते तेणे रोल केला ते हिटांतले हिट जाला हांव मागता तुमी पोत्तून एक फावटी माचयेर येवचे म्हणून ते जातले रोस्मन बाब हांव आतां तुका विचारूंक कोत्ता जायते चलयांक तुवें हाडलो तियात्राचो स्टँडर्ड लोकांक आर्टिस्टांक न्हेसोवपाक कसले मोचे कसलो शर्ट घालचो खंयच्यान एंट्री करची कसलें तुवें मॅचिंग घालें हो स्टँडर्ड तुवें वयर केला स्पेशली फॉर द वॉर्ड्रोब म्हणटात आमी ताका रोस्मन बाब खरेंच इतलें तुका देणें हे माचयेचें आसलें खंयच्या तियात्राक सान तुवें स्टार्टींग सान तुका दिसलें तुवें रोप सामको बरो अप टू डेट सारकें एक फिल्मा पऱ्यो एक नाटका परी केन्ना सान जालें घांट तियात्रांत तियात्रांतल्यान पयलो पासून हांव न्हेसतालो फावटी नांव आयलें आतां घांट तियात्रांतल्यान जालें कित्याक तातूंत हांव जुईजाचो रोल करतालो आनी तो फर्स्ट हांव जुईज मागीर चेडो पूत सो म्हाका एक चान्स पडलेलो आनी दॅट टायम आय वॉज हार्डली 30 ऑर समथींग आसतलो सो ते जुईजाचे सूट बूट घालून हांव तें चोयतालो तांकां अशें चोयतालो सो ते सुटान स्टार्ट केलें हांवें सुटान सूट मारून हें करपाचें हाड बियर्ड बा लावन आनी ते सारकें रोत बा घेवन करतालो आनी मागीर सेकेंड हाफ आहा तो आख्खो कॅरेक्टरूच चेंज तो भुरग्याचो करतालो सो थंयच्यान तें स्टार्ट जालें मागीर चडशे अशें करून एक मातशें जालें म्हणून तुवें म्हाका सुटानूच पयलो आसतलो चडसो सुटान आनी सुटांनीच पळयला तुका आनी चेडवय बाय एनी तुका जायतींच वर्सां नाचलें जायतीं वर्सां नाचलें आनी एनीक ड्रेसिंगाक सारकें कितें न्हेसप आसलें जगजगीत सारकें पूण तातूंत तुमचो शेअर आसलो तुमची नॉलेज आसली आयडिया आसली हे एंट्रीक वसले आंगोस्त्राची गरज आहा प्रॅक्टीस कोत्ता कोत्ता तूं कोणाचें दूख तूं कोणाचें चेडूं हें गरजेचें आसता आनी आमचीं चेडवां न्हेसतात जायते फावटी अशें जाता आमी जायते आर्टिस्ट घालतात जे कला अकादेमीच्या इस्कॉलांनी शिकलोले आर्टिस्ट घालतात आनी दे आर व्हेरी गूड इन सेन्स एक्टींग तांकां जायती नॉलेज आसता एक्टिंगेची पूण आमच्या लोकांक ते लायक जायना लोकांक लायक जायना कित्याक ते न्हेसतात ते आमच्या लोकांचें आवडीचें न्हय लोकांचें न्हय आमच्या लोकांक बरो दिसोंक पयलें म्हणटात तें तुजें एपिरियन्स बरें दिसोंक जाय तूं बरो न्हेसोंक जाय आनी जायते फावटी हांवें जायते पळयल्यात आमच्या हिंदू भांग पासून हांवें आमच्या तियात्रांनी आतां आसा ते सोड म्हणटा ते हें जायते येताले पूण तांकां न्हेसपाचें नासलें ते आयले गेले थोडे फावटी तुजो देखून शर्ट घालून नाचताले आपण एंट्री घेताले एंट्री आमचो लोक तसो न्हय आमगे लोकांक पयलें म्हणटा तें बरें दिसोंक जाय कोणाकूय गेलो जाल्यार लो रुसून अशें म्हणटात आतां पासून हो तुजो भाव सोंपता रे बरें जावंक ना तुजें सिलेक्शन भाव हो तुजो पूत दिसता तांकां तें पांय वेसो आसा म्हळ्यार पूतूय बरो आसूंक जाय रोशन बाब जायतें तुवें तियात्रांनी पळयलें दूख सूख घरान घडटा तेच प्रमाणे तुवें तुज्या ट्रुपाक पळयलें आनी म्हाका दिसता केन्नाय पूण तुका दूख भोगली आसतली एक एक्टर सोडून गेलो तेन्ना वो एक एक्टर सोंपलो तेन्ना म्हाका उगडास आहा बाब पॅट्रीक एक म्हणून वेर्णेचो गांवांत तुका बरोच पार्थ दिसतो म्हजें ओपनिंग तोच म्हणटालो चडशे तोच म्हणटालो सगळे ओपनिंग तोच म्हणटालो हातून कितेंय पूण तूं शेअर करूंक करता आयच्या जनरेशनाक जायते वर्सांनी एक एक्टर तुका सोडून वेता कितेंय जावं शहराक लागून कितेंय वयर सकयल जावं दुसऱ्याक वचून तुका केन्नाच पूण दिसलें हो मनीस गरसोन आपूण मातशें फामिलीन कितें जालेशें उणेपण वो ना जालो जेन्ना एक आर्टिस्ट वेता हिंगसान थंय जायतें काम करून तेन्ना दूख जाताच आनी तो जागो खाली उरता जायते फावटी भरून कुस्तार जाता पूण जशें हांवें सांगलां फाटीं रावपाचें न्हय फुडें वचपाचें हांवेंनूय फुडें वचपाचें त्या आर्टिस्टानूय फुडें वचपाचें कळ्ळें जागो रिकामो दवरप ना हांवें क्रिएट करून दाखोवपाचें म्हजे लागीं कितें जाता तें ताणें क्रिएट करून दाखोवपाचें ताचे लागीं कितें जाता तें जेन्ना
जेन्ना एक दिवो आसता 2 दिवस, एक दिवो आसल्यार उजवाड पडटा, 2 दिवो पेटले जाल्यार चड उगडास जाता. उजवाड जावचो, आमच्या पालकार उजवाड जावचो, जोगजोगीत रावचो मुखार. प्रसून बाब, म्हाका एक भास कोत्तना दुबय आसतना कोणें म्हणलें म्हाका, सगळे डायरेक्टर आपणाचें चिंतात, एक्टरांचें चिंतना. ताका हांवें एक प्रश्न विचारलो, तूं ह्या तियात्रीच्या भायर कितले तियात्र नाचला? आपूण 4-5 तियात्र केले. पयलें तूं कोणाक नाचलो? पयलें तूं कोणाक नाचलें? ना. कोणें तुका हाडलो? कोणें तुका हाडलें? ह्या डायरेक्टरान हाडलें. आनी तूं 5 तियात्र करून आतां तूं म्हणटा डायरेक्टर आपणाचें चिंतता. तुका ताणें स्टेजीर हाडलें, तुका ताणें स्टेजीर दवरलो, तूं ते कोण शिकलो, आनी आतां तूं म्हणटा डायरेक्टर आपणाचें चिंता. अशेंय तुमकां एक्सपिरियन्स जायते फावटी आसता मेवला? हांव देखूनच म्हणटा, जेन्ना कोण एक एक्टराक जायते फावटी तुवें पासून म्हटल्यार दरसून बाब तुवें जायते एक्टरांक पयर काडले, एक्टर पालकाक दाखयले. हें ताणी म्हणूंक जाय, ताच्या काळजांतल्यान येवंक जाय. हांव कोत्ता म्हज्यान सगळेच, हांव म्हणा सगळेच एक्टरांक म्हज्यान वयर काडूंक जायना. तुका हांवें मातयेचो मोती गोटे आसल्यार त्यो बरे भाशेन जातात. आनी थोडे आर्टिस्ट आहात ते केन्नाच अमकोच डायरेक्टराक वयर सरला म्हणून दाखयनात. तेवूय आहा, जायते जाण दाखयतात. म्हाका हांव रसून जाय ग्रुपान नासना, देखून हांव केन्नाच स्टेटमेंट करता जाल्यार हांवें कोणाक वयर काडला म्हणून ना. हांव म्हणटा आज तुका पालकार जायते आर्टिस्ट दिसती पडटले जे म्हज्या ग्रुपांतल्यान गेले. हांव म्हणूना, आनी म्हाका तें म्हटलेलें नाका की रसूनान आमकां हांव करा, आमी रसूनाक वयर काडला हें म्हणपाचें मनीस आसात. सो हांव सिद्धांत पावल गालरी म्हणटा. रसून बाब, आदीं तूं बरेच कांत बरयतालो. आतां हांवें तियात जाल्यार कांत थोडे उणे जाल्यात. म्हाका एक कांत अजून उड आसा, हांव त्या तियात्राचें नांव नको. आनीक म्हाका कशे भशेन ते तियात्राचें नांव जाणा जावपा जाय, पूण हो कांत हे भशेन आसलो. आमच्या भितर कितें घडलां तें तूं विसर, तुजो फुडार तूं कोर, घालिना कांय फातोर, गोवाच्या सांगाताक तूं मोर. ती पार्ट ते चड तुजी मोगान हाडलो. आकांत तियात्र आनी एनी म्हज्या मोगान आसता. आनीक तें मागीर म्हज्या लागीं म्हाका सोडून दुसऱ्यो काजार जाता. आनी काजार जातना बेस हांव दिताना हांव तेन्ना आमचे हेका कोणाक ते आमचे पोबरीन आंटी मावशी म्हळ्यार एका नांव पडलेलें आमचे क्लाराक, ते शेमायचो रोल करताले तेन्ना. सो तूं एक नांव काडलें रसून बाब आतांच, आनीक जायतीं वर्सां तुज्या बरोबर तें नाचलें. कसले कसले तुवें रोल बरयले आनी रोलाचे बरोबर तेवूय एक्सेल जाले, एकदम शायन जाले. हांव उलयता क्लाराची खबर. कितें गूट तो तुमचो दोगांयचो ताका इतले उमेदीन तुवें दवरले आनी रोलाच्या फाटल्यान तियात्राच्या फाटल्यान तियात्र. तें आमचें तूं जाणा, फर्स्ट तियात्र बरयलो आमच्या मोदें सारकें प्रोफेशनल आसलें म्हणटा तें क्लारा. सारकें प्रोफेशनल म्हणटा तें आमी आज सगळे यंगस्टर्स, न्यू भुरगे. हांव केन्ना म्हणटा आतां तुमी भुरगे ग्रूप करतात, नव्या भुरग्यांक आमकां हाड म्हणून सांगता तें बरें, तुमी एक नव्या भुरग्यांक घेवन. हांवें केलेलो, म्हाका म्हजें सगळें नवे आमचें मिलाग्रीस आनी क्रिस्ता आसलीं आनी सारकें सिनियर म्हणटा तें आमचें मोदें क्लारा आसलें. आमी हे भाशेन तुमी एक ग्रूप कराय आनी जाता, करूंक गेल्यार जाता. सगळें इम्पोर्टंट म्हणटा तें तुवें तुमचो मोग, तुजी आवड, तुजी जबाबदारी तुजे रोला सवें वो तुजे एक्टिंगा सवें ना जाल्यार तें जायना. तें केलें जाता. आमचें क्लारा आसलें तें पयलें क्रुनींग करतालें. होय, पयलें क्रुनींग करतालें तेंपार, तेन्ना क्रुनींग करतालें. आनी ताका खंयचेंय कांतार म्हणून लागलें आतां पासून पयर मिसाक आसलें नावेली, खंयचें कांतार अजून पासून उड आसा सगळ्याचो इतलें फास्ट. रसूल बाब, हांव जाणा तुका 3 जाण भुरगीं आसात, 2 जाण तुयो आनीक आमचो तेचें नांव फ्रेझर तूं घेतालो आनीक हालींच तो भायर सोंपलो.
जायते जाणांक खबर आसची ना बाब लक्ष्मणाचो एक पूत आसलो 30 आनी 7 वर्सांचो 30 आनी 9 वर्सांचो वयर पयलो जेन्ना तापोट बरयल्लो तेन्ना आसलो तो बरो आसलो सगळे आमचे प्रिन्स शेकोब आमचे सगळे उगडास करतात तेन्ना तो उबो रावतालो आनी कितें हे भाशेन म्युजीक आसतना हात घालतालो तेन्ना तो उगडास करतात ताचो मागीर देरफ्यान तो दुयेंत जालो म्हणटच डॉक्टर सांगूंक लागले ताजे जोर हे भाशेन ताजी ब्रेन डॅमेज जालें म्हणून आनी तो बॅकवर्ड वचूंक लागलो चलपाचें बंद जालें आनी चड जालें जेन्ना आमी ताका बॉम्बे व्हेलो आनी तेन्ना ताचें मॅरो ऑफ द बोन काडली तेणी टॅस्टां करचे पासत तेन्ना ताचो बोनाक बॅकबोनाक डिफेक्ट आयलो तेच्यांनी अशें उबें बसोंक जायना जालें ना उबें रावंक जायना जालें आमी ताका हे परीन हाडून दवरताले हे परीन जाताले आनी तुयेंतान पूण ताका तेच्या उलोवंक जायनासलें तेच्या लागीं चलोंक जायना बसोंक जाय अशें जातालें पूण ताका सगळें सजमतालें आनी जेवपाक खावपाचें तेजें केन्नाच प्रॉब्लेम जावंक ना आतां 39 जालो जेवपाचें खावपाचें प्रॉब्लेम केन्ना जावंक ना आमी सदांच म्हणटालीं म्हणजे भुरगीं पासून आतां म्हणटात तो आमकां देवान जायते फावटी आमी म्हणटात न्हू देव कोणाकूय कोण आवय बापायक रोसता कोण नासलेल्यांक सांबाळ करपाचो देवान आमकां ती एक गिरेस्तकाय दिलेली बाबा आजचो तुमचो सांबाळ करूंक जाता तुमी सांबाळ करात आनी आमी ताचो सांबाळ केलो आमी ताचो सांबाळ केलो एंड वी ऑलवेज रिमेंबर हिम वी मिस हिम आमी केन्ना येयली म्हणटच आमकां आवाज येता तो त्या रुमांतलो आवाज येता आयकूंक येता आनी दिसता बाबा अजुनूय आसा आनी हांव जायते फावटी म्हणटा आमकां एक भुरगो स्पेशल चायल्ड हे भाशेन आमकां आमी इतले मिस जाता तेन्ना हांव जायते आवय बापायचें चिंतता जांचे भुरगे भायर गेले तसो एक्सिडेंट जावन नाच जातात तांकां बाबा कितली दूख भोगता आसतना कितली तांकां ती मिस करतात आसली देव बरें करून तुवें थोडीच खबर सांगली म्हणून रोशन बाब आमी उलोवन काबार जावचें ना मोकोडे तूं इतलो सिनियर आमचो आर्टिस्ट वडील आतां तुवें 9 आनी 6 तियात्र नॉन स्टॉप तियात्र सगळे मेळोन 9 आनी 6 तुवें बरयले आनी तूं अजून सेंच्युरी मारचो आसा नॉट आउट खेळटा न्हू 96चेर ह्या 96च्या शोयांच्या भितर रोशन बाब 3 वचनादीक बूक खंयचे तुजे 3 बऱ्यांतले बरें तियात्र तुज्या विचारान लोकांच्या विचारान न्हय नंबर ऑफ शोवांत न्हय तुका 3 तियात्र खंयच्या वयर दिसतात हांव सदांच तापोट पयलो म्हणटा तापोट पयलो तुज्या मनान तो असो तसो तें नको पूण थापटां म्हाका तियात्रच केलो तापोट जावचे आदीं हांवें बरयले 6 तियात्र बरयले हांव केन्नाच नको आसलो हांव तियात्रच जातालो पूण तापोट क्लिक जालो हांवें खंयसर भायर पड्ड्यासांत वचपाची चिंतना सोडली हांवें चिंतलें हांव एका बरोवनाऱ्याच्यान आनी डिरेक्टराच्यान एक तियात्र बरोवन आपलें जिवीत सारूंक जाता अशें म्हाका दिसलें तेन्ना सारको गरीब हांव पूण तरूय आसतना ह्या तियात्रान तापोट तियात्रान म्हाका तियात्रीस केलो सो हांव म्हणटा पयलो तो दुसरो डिफरंट पळय आमचे सगळीं आमकां जायतीं भुरगीं आसात 96 सगळीं म्हजीच भुरगीं एकले मातशें तोंडे एकले मातशें पूण मातशें तोंडे आहा ताका हे बरे गुण आसताय बरे आहा ताका हे मातशें आसत सो विचून काडपाक मातशें डिफिकल्ट पूण दुसरो हांव घांट म्हणटा बिकॉज घांटेची एक पब्लिसिटी स्टार्ट न्हू तो सदांच दुसरे भाशेन आसलो आतां आमी तुका हांव केन्ना म्हणटा तापोट पयलो म्हाका सदां मारियो मिनीस म्हणटा मारियो मिनीस आमचे घरा जालो घांटेंत जालो रोशन तेज कितें घांटेच हें कितें म्हणटा पब्लिसिटी 2 दिसान फूल जाता तेन्ना फूल जायनासले शो आनी तेन्ना न्यायते वीक डेजां स्टार्ट करून तो पयलो म्हण जाण बरें तो म्हाका जाय उगडास करता अशें तेजें कितें हांव नासता आमी तेजे आहा रे पूण मुगे पयलो तापोट कित्याक तापोट तियात्र आनी मागीर न्हू अशें जाय तियात्र बरयता एक पॉलिटिकल तियात्र हें आमचें गोंय म्हणून बरयल्लो
ना हो तिसरो सांगत तुका तिनी जाले हो सपोर्ट जाला तिसरो हें आमचें गोंय गोंय क्वेश्चन गणित त्याग बरयलो आनी बरो हिट तो आनी सारको एक पळय गोंय कितें जाता हें आमचें जाता आमचें तातूंत शेरकार पडटाले दोडटाले त्या वाटें आनी एंडींग देखून तेजें सारकें हें आमचें गोंय अच्छा रोशन बाब तुवें तुज्या वेळार भरपूर तियात्रीस असले बरयणार डायरेक्टर बाब लिगोर असलो एम पाशाको असलो रुजार असलो आनीक पॅट्रीक दोराद असलो हे जायते असलेले हातून कसलो दुबाव ना तूं त्या जाग्यार आसा पूण तुज्या मनान तुज्या काळजान तुका बरे तीन बरयणार डायरेक्टर तुज्या विचारान कोणशे दिसतात पयलो म्हणटा तो रुजार बिकॉज तेका आवडको तेणें पालकाक जायतें केलां स्टेजीर जायतें केलां तेणें ते दोन पासून रिवॉल्विंग ती म्हण तूं चार ते टायपान ते कोताले बरें पूण तेणें त्या भायर तें करून दाखयलां रिवॉल्विंग स्टेज वन जायतें हांव नको तें कितकोन हें देखून जाता तें कितकोन तें भायर कोरपाक तें कितकोन घोटा तें पयशा वाटेन पासून तें डिफिकल्ट जालां एट दॅट टायम आनी भायर करपाक कित्याक हांव जाणा आतां आमकां करपाक कितलें डिफिकल्ट जाता पळय तें दुसरो आमचो पॅट्रीक बाब आहा पॅट्रीक बाब आहा आनी आमचे आदले चले पॅट्रीक बाबा म्हाका हांव तेका बरोवपी बरो पूण कांत लायक जातालें म्हाका बट रुजार रोड्रिग्स अनडिस्प्युटेड दोग जाण आनी एक नांव दी रोशन बाब तिसरो आनी एक नांव दी तुवें चारूय कितें सांगलें म्हाका तीनूच हांवें नांव चारूच दिल्या तुका पूण जा म्हणटा देव बरें करूं लिगोर पासून बरो इतले एक्टर येयले तुका सांगूंक जायना आनी मेजूंक जायनातले जावन चलो जावन चलयो चल्यांचे मदें कोण बरे एक्टर तुका दिसता 3 जाणांची नांव दे म्हाका कॅरेक्टर पासून डिफरन्स आसा तुज्या उगडासान तुका 3 बरे एक्टर खंयचे दिसले जरूर आयले बाबा तुजीच वाट पळयताली उठ शायस ना ताका हात लायना काय पूण कित्याक तो सोरो पियेला चान्स तू सोरो पियेला होय हांव सोरो पियेला आनी घे फुडें पूण चान्स तू पास जाला हो सोरो तू कित्याक पियेला कित्याक तुवें देडीचे तिसरे सांगणे नाका न्हय तू सोरो पियेलो कित्याक कांयच नजो आयज कोशेच्या नादार सोरो पियेला सोज म्हूण हांव तुका बक्षिता पूण जरी तर तूं दुसरे पावटी सोरो पियेलो जाल्यार कितें करतलो आयज हांव सोरो पियेला आनी को सोरो सदांच पियेतलो उलासदारी हांव एक मनशाचें नांव आयकोपाक रावता फॉरेन्स तो म्हणटलो काय म्हणटा मनशाचें नांव उलासदारी बरोवपार ती जायतींच वर्सां तुका तो नाचलो जुजे रोड हातून कसलोच दुबाव ना जुजे रोडाक कसलोय तूं बरय हांव जाणा दोयेक आवडे तियात्रांत जुजे रोड आसलो 3 चलयो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो चलयो तुज्या 96 भुरग्यांतल्यान जायती येयली चलयो जायतीं वर्सां रावन कितल्याच जाणांक तुवें इंट्रोड्यूस केली हांव जाणा तुका उगडास आसतलोच कोणें एक धाकलोच रोल केलो पूण तुका तें दिसलें बऱ्यांतलें बरें थोड्यांनी 10 तियात्र नाचले 20 तियात्र नाचले आनी तुका जावं तो रोलूच दिवना जातलो म्हाका पयलें म्हणटा नाचलां तें ओफेलियाक म्हज्यान इसरोंक जाय मागीर आमचें आंतोनेत देकालंग हांव रावतालो आयकोंक हें वचोन आंतोनेत देकालंग जायतें बरें आतां आंतोनेत दे मायना ओफेलिया हांवें इचून काडला सगळ्यांच्या मदें थंय सोंपलेलो ओफेलियाचो हांवें फोटो लायला आंतोनेत दे कालंग ताचे आवाजाचेरूच तुका
इमोशनल जातालो मनीस आनी तुवें कॉम्बिनेशन बरें चलतालें जोडें बरें असलें आनीक इमोशनल रोलाचें सारकेंच बरें असलें फॉरेंस आंतोनेत दे मायन आतां जें आहा ताकाय तुवें कसलोय राग बरोवपाचो एकटेक दी तुका बाम करून तें करपी रोसमन बाब इतले कॉमेडियन तुवें हाडले इतले कॉमेडी तुवें बरयल्यो थोड्यांक कॉमेडी खबर आसना त्या तेंपार रोसमन बाब हुंयसान हाडटा हे कॉमेडी त्या तेंपार तुका इंटरनेट आसना त्या तेंपार तुका जोक आसना तकलीच चलपाक जाय आसलेली कॉमेडी करतलो जाल्यार जायते जाणांक खबर ना आतां तुमी जोक्स सोदूंक भोंवतात इंटरनेट सोदूंक भोंवतात कॅरेक्टर सोदूंक भोंवतात रोसमन बाबान त्या तेंपार ओ जावं प्रिन्स जॅकब डॉक्टर रोजारियो रॉड्रिगीस आनी कॉमेडी खंयसान हाडली कशी बरयली खंयची तकली सांग रोसमन बाबा उक्तें कर म्हणजे बरी कॉमेडियन 3 कॉमेडियन प्रिन्स जॅकब प्रिन्स जॅकब अजून पासून आवडीचो प्रिन्स जॅकब अजून पासून आवडीचो मागीर जायते आसा आमचो आतां मागीर आमचो सेल्वी आसा थोड्याच उतरांनी रोसमन बाबा म्हाका सांगशी तूं कॉमेडी कशी घडोवन हाडली तुवें त्या तेंपार कितें तुजें सिक्रेट आनी कांयच ना सिक्रेट म्हणटा तो जेन्ना एक फॅमिली घडटा फॅमिलीन कितें घडटा तें पळोवपाचें मुखार व्हरपाचें तितलेंच केलां आनी मागीर बसून ट्विंकल म्हण एक कार्टून बूक कितें ताचेर जायते थोडे ट्विस्ट भासताले हांवूय तो फॉलो करता ट्विंकल म्हण आसलो थोडे फावटी जायते आयडियाज मेळटाले तातूंत एक देखून एक मेळ्ळ्या प्रती मागीर तुज्यान जायते हें करूंक जाता पूण हांव कोत्तालो पासून बाब तूं सजमोशी म्हाका तुजे म्हायती ना म्हणून जायतीच आहा पूण उलोवन काबार जावचें ना सांगलां तुका थोड्या जाणांक खबर आसची ना गोंयकारांक चडशी ह्या जेनरेशनाक रोसफोन जावन आसा एकूच डायरेक्टर जाणें सगळ्या लेत्रांनी तियात्र बरयल्यात A to Z हें सोत हें जायते जाणां खबर आसची ना हांवें खूंयच पेपर वाजोवना कितेंच करूना रोसफोनाचें तियात्र पळोवनूच हांव व्हडलो जालां आनी एंतल्यान ते बीयांतल्यान ते सीयांतल्यान वो झेडांतल्यान सगळे तियात्र आसा म्हाका तूं सांग एक्स अल्फाबेटांतल्यान एक तियात्राचें नांव सांग एक्स शेजारी डीयांतल्यान एक नांव सांग धवो कावडो एक सीयांतल्यान सांगशी इतले तुजे इतले लेत्रांनी तुवें तियात्र बरयलो उगडास उरचो ना आनी कोणेंच चिंतचें न्हू कितलोय हुशार जालो म्हणून ताणें बरयल्यात आनी तुवें एक पाटी डेट एक पाटी ती नांवां सगळीं दिलेलीं चल या लंडनाक सारकें अशें हें कितें कोण मोतीन आयलें तुजेर A to Z सगळ्या लेत्रांनी तियात्र बरयतालो कशें जालें रोसफोन बाब तशें कांय जावंक ना पयलें हांव म्हाका जाय त्या लेत्रांतल्यान बरयतालो Paolo Silver Giublici Muiani Sakor Kante Sotte Sot Mischele Moro Nama Valorati
तुझो सोमतीर तुझो वाटो तुका गुरु गुंडा काळी देख मंदिर तितलोच देखतो हो खेळ दोशी वाचो म्हज्या हाताक दोर शिमतो शेचूतर निशाणी आनी जोमा थाकलाय उजो लाराचो हात पायणे दोलोयता मिट्टिया गोल्डन जुबली तुझो सावचीत तितले सावचीत मोतीं आयलें अरे हांवें कितले उंचे लेटरान बरयल्यात लेटरांतल्यान बरयल्यात त्यात आनी एक 5-6 लेटरांतल्यान बरय नासतना दिसतीर पडलें आतां जाल्यार करया हें काम आनी खंयच्या सो ताचेर बरयलें. प्रसून बाब मुजगांव नासतना तियात्र जायना जायच स्टेज मॅनेजर नासतना स्टेज काबारदारी पड्डे ही सगळी मॅनेजमेंट करपाक सगळ्यांचोच आदार आसता. तुजें बरो एक मुस्क आसलें जायतीं वर्सां आसलें तेवूय तुजी एक फामील कशी जाता. तुका दिसता मुजगांवकारांचे एक फोटो घालचो तांची नांवां घालची कोण ते तांचोय उडोग करची हें दिसता. म्हजे सगळे एडवर्टायजमेंटाचेर आसतो एडांचेर सगळ्या म्युजिशियनांचीं नांवां आसतात स्टेज मॅनेजरांचे आसात आनीक लायटमॅनाचे आसतात. आतां पासून सगळ्या आदीसून तें एक कांय फिक्स करून दवरलां तें फॉर्मेट आसा. जायते CD काडल्यो जायते DVD काडल्यो सगळेंच केलें तियात्र काडली. एक रोमाश पासून बरयलें आसतलें तुवें तापट तियात्राचेर बरयल्या. कितें फुडाराक आसा आमकां फरक जायतें तियात्रांत तर जायतें आसा. तियात्र कोणेच तियात्राक आनी फाटीं घालूंक जायना कोणाच्यान. तो असोच फुलतलो असोच फुलत रावतलो सदांच म्हणटा. आतां ना आदीं पासून हांव सदांच म्हणटा आमचो कोंकणी पाल्क एक पवित्र जागो माची ती अशीच परजोडीत दवरची. एक ओकोल हांव म्हणटा तें आमची कोंकणी माची एक ओकोल तिका ओकोल आसूं दी तिचे नाकांत नोतें घालचें न्हय. ती परजोडी जायते टॅक्निक्स येतात जायते सुदारप जाता जायते टॅक्निक्स येतात जायते आतां लायटींग बाटीन जायतें सुदारप जाता. आमी इंग्लीश वाचता मुखार वेता पूण तर आसतना हे सगळे टॅक्नीक यूज करचे पूण ओकोल आसा ती ओकोल दवरची. तें फॉर्मेट चेंज करचें न्हय. फॉर्मेट चेंज करचें न्हय. प्रसून बाब हांव तुका विचारूंक कोत्ता तें हें आतां तुजो एक तियात्र चलता आनी फॉरेन्स म्हाका जावं तसो हांव जियेतलो तुका जावं तसो तूं जियेतलो. इट्स माय लायफ हाचेर वयर तुवें एक तियात्र बरयला. कितें दाखलीची ताची स्नॉपीस ऑर स्टोरी ताची स्टोरी म्हणटा ती इतलीच
तो ड्रग्सांचेर बेस जाल्लो आसा ड्रग्साचेर ड्रग्सांचेर आनी ताका ताजे स्टोरी लेवल व्हेरी स्ट्रॉंग तें कोण करता तें व्हेरी एक पडला एक पडत कोण कांय कोण ना हे भाशेन वयता पूण स्टोरी म्हणटा ती एका चेडवाची जी कॉलेजींत वयता आसतना कशी ती ड्रग्सांनी फारवतात आनी एक बरे फॅमिलीन कितें कितें लुकसाण जावन पावतात तें ताचेर बरयलो आसा. बरोबर आमकां इस्कॉलान वयता गेल्यार म्हणटच इस्कॉलांनी भुरगे दिसतात इंटरवलाक पासून बरे आसतात इंटरवल जालो म्हणटच ते जॅमाक लागतात कोणें जाल्यार थंयसरूय मेथर जाला ड्रग्स घेवन हे ड्रग्स आमकां खंय पावयतात आमी आमच्या मोत्र्यांक जाय ती काळजांतली उमेद दवरून आमी ताका निवडून हाडटात आनी सजमतात ते तरी हें ड्रग्साचें दुयेंस पयस करतले काय म्हणून पूण ना निवडून आयले इट्स माय लायफ इट्स माय लायफ लायफ म्हाका जाय तशें हांव जेवता ते कोण परवा करिना भुरगीं ड्रग्स घेतात सांगलें जाल्यार आयकनात म्हणटा इट्स माय लायफ तांकां तशीं सोडपाचीं ह्या पॉलिटिशनांक कशें गोंय पाड करून दिवपाचें आवय बापायचें चिंतपाचें हाचे वयर आनीक भुरग्यांक सांबाळपाचें गोंय सांबाळपाचें गोंयकारपण सांबाळचें इट्स माय लायफ म्हजें जिवीत तें म्हणून हात पांगरून रावपाचें ना दीस इज द रस्वन बाब निमाणे 2 प्रश्न तुका विचारता बरोच वता आमी उलयले घडी ही आमची इंटरव्यू 2 पाठांची करची पडटली निमाणे 2 प्रश्न आनी मागीर तुका एक प्रश्न तुका म्हाका कितें विचारूं जाता तुज्यान म्हाका विचारूं जाता हे आतांचे पिळगेक आतांच्या भुरग्यांक आतांच्या तियात्रिसांक डायरेक्टरांक कितें तूं एक बरो सांगणें तांकां दिवंक सोदता हांव सदांच म्हणटा आमचे तियात्र माचयेर जायतें आसा फकत तें आमी आपणावन घेवंक जाय आमकां विंचून काडूंक कितें बरें वायट आमकां आमी आमची खोशी दाखोवंक जाय थोडे नेम थोडी ड्युटी जाय ते पाडून घेवंक जाय आमची संस्कृताय सांबाळूंक जाय आमच्या बालकार कितेंच वायट हें ना म्हणून ना ह्या तेंपार एका भुरग्याच्यान तियात्र न्हेसोन शिकोंक जाता संसार करूंक जाता हांवें म्हजो संसार केला फामील केल्या हांव म्हणटा म्हजे लायन सगळें आसा तियात्रांचे आनी भुरग्यांक तियात्रांत आयलें जाल्यार तेंच्यान आमकां तरी ती सवलत नास तितलें चान्स नासलो शिकपाचो शिकोंक हें करून तें करून पूण आतां जाता तियात्रांत न्ही एक्टींग करून तुमच्यान दिसपटो एक राज करून तुमच्यान शिकोंक जाता जायतें करूंक जाता जाय ती फकत मूग एंटरटेनमेंट करूंक येयात आनी जोडात सांबाळात तुमी एंटरटेन जावन वचोन वगडाय नाका रस्मन बाब निमाणो प्रस्न म्हजो तुका आनी सजमतान जबाब दितलो म्हणून जाय तेंचे जिवितांत एक रिग्रेट आसताच खूंय ना खूंयच आसताच आनी तुवें इतलीं वर्सां पर्सनल लायफान तुजी फॅमिली सांबाळली प्रोफेशनल लायफान तुवें ग्रूप सांबाळलो वयर सकयल तुवें पयलें तियात्रीस येवन गेले तुवें व्हडलें केलें खूंय पूण एक दूख तुका जाली केन्नाय तियात्रीस जिवितांत जो तूं रिग्रेट म्हणटा ताका आय रिग्रेट हें जावंक जाय नासलेलें अशें कितें आसा रिग्रेट घेवन बसपाचें कांयच ना आय एम हॅपी सदां मुखार गेलां आनी मुखार वचोंकूच जाय आनी हांव दुसरें देखून आमच्या भुरग्यां लागीं मागता कितें जालें एक कडेन दॅट इज नॉट द एंड ऑफ लायफ द रोड दॅट बेंड्स इज नॉट द एंड म्हणल्यार एंड न्हू तो बेंड जाता एंड न्हू तें सो यू हॅव टू गो फॉरवर्ड तें आसतलेंच रसूल बाब म्हाकोडे जायते प्रश्न आसात पूण वगत आमकां आसचो ना तुका कितें विचारूंक जाय म्हज्या लागीं तुज्यान व्हडले भशेन विचारूंक जाता विचारपाचें कांयच ना हांव तुका घेवन वाचतां जाय ते तोकस घेवन तूं आमच्या तियात्रिस्तांक हेल्प कोत्ता ही आमची कोंकणी माची आख्खे संवसाराक परगोटोंक जाय म्हणून तुजो आदार आसा आनी ती जायत वेता जाता तुज्या लागीं मागता वावर वसोच दवरचो रिग्रेट येतलें आतां म्हाका सांगलां तशें रिग्रेट जायते पाटें सगळे एक भाशेन पॉजिटीव चिंतपाचें ना आनी हांव देवान आतांचीं बोटां सारकीं एक सारकें रचूंक ना जायते पावटी कोत्ता म्हणटले तुका घोडी आयकूंक येतलें तो आमचो क्रिस सरमन आपलेंच करता आपूणच जोडटा म्हण अशें पासून आयकूंक येतलें रावपाचें ना वच फुडें देवाचो आशिर्वाद आसता चड आनी चड देव बरें करूं रस्वन बाब हांव देवाक
मागतलो तुजे शेंकड्याचो शेंकडो जाल्यार पुरो बरोवपाक तुका आदार दिवं आज तुजो बरो हुशार आसूं हे फुडले तियात्र बरोवपाक आनी शेंकड्यांच्या वयरूय तियात्र बरोवपाक बरी भलायकी तुका तुजे घरकान्नी तुज्या भुरग्यांक आनी पालकाचें नांव तुवें सदांच पालकाक दवरचें आनी खंय वायट बरें जालां तशें तूं म्हणटा आमी तें विसरोचें चड आनी चड तुका देव बरें करूं रोशन बाब मोग आसूं